आणि तांच्यानी सर्व सांगलेले आसा की हो ईडीएम फेस्टिवल आमकां नाका हांगा आणि आपण सदैव ह्या ईडीएम फेस्टिवलाच्या विरोधात आमच्या जनते बरोबर रावतलो. तांकां अशेंच तांच्यांनी आमच्या जनतेचे जे विरोधात प्रश्न आसा जेंका आता ईडीएम फेस्टिवलाक लागून विरोध करता ताका लागून तुम्ही आयज ह्या जनते बरोबर रावल्या म्हणून तुमचे परत एकदा मनाकडे अभिनंदन करता. आणि सगळ्यांक सरकारांतल्या मंत्र्यांक आणि सीएमाक शांतादुर्गेकडे मागता की बाबा तांकां बरी सुबुद्धी दी आणि हो निर्णय जो तेंच्यांनी धारगळीन हा तो चेंज करून धारगळीच्या भायर व्हरतो, पेडण्याच्या भायर व्हरतो. मान्य मतदारसंघाचे जे धारगळचे सुपुत्र आसात तांकांय बी विनंती आसा, आयज काही कामा निमित्त ते व्यस्त आसूं येता पण आयज हे लोकांचो जनसमुदाय पळोवन तेंच्यांनी लोकां बरोबर रावप, धारगळच्या लोकां बरोबर रावप आणि किंबहुना पेडणे तालुक्याच्या लोकां बरोबर रावप ही काळाची गरज आसा. गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक आमी विनंती करता की वेळोवेळी ते पेडण्यान येतात आणि सांगतात की पेडणेकारांची भूमी ही सुशिक्षित नागरिकांची भूमी, सुसंस्कृत लोकांची भूमी, संस्कृतीचे जतन आणि संवर्धन करपी भूमी. आयज ही भूमी, ह्या भूमीतले पवित्र लोक गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक विनंती करता की सन्माना सारको हो अनैतिक कारभार आमच्या पेडण्याच्या भूमीन हाडून ही भूमी अपवित्र करपाचो प्रयत्न ह्या सरकारान करपाचो न्हू. आणि खास करून परतून एक फावट जायते वक्ते हांगासर उलोवपाचे आसा. हांव पेडण्याचे आमदार प्रवीण बाब आर्लेकर यांचे अभिनंदन करता मना काळजांतल्यान की ते लोकां बरोबर रावले आणि प्रसंगी हो सन्मान मोडीत करच्या खातीर जर लोक जर फाल्यां त्या जाग्यार जर घुसले जाल्यार ते लोकां बरोबर आसतले अशी अपेक्षा बाळगता तांणी जर उतरां थांबयता. रिहॅबिलिटेशन सेंटर जे आहा पळय झिरो आसा गोंयांत, झिरो आसा. भारां खूब मेळटली, होलसेल खूब मेळटले, ड्रग्स दिवपाक नंतर जंक्शनां खूब मेळटली, अंडरग्राउंड खूब मेळटले पण रिहॅबिलिटेशन सेंटर्स कांयच मेळपाचे ना. आनी जेन्ना ड्रग्सान गेल्लो भुरगो जेन्ना भायर सरना तेन्ना तो झोंबी जावन भोंवतलो, झोंबी. जे धारगळचे, स्पेशली धारगळचे सगळ्या ग्रामस्थांक हांव नमन करता आणि ह्या उपस्थित ह्या सभेक जे पेडणे हे धारगळ गांव जो वाचोवपाक लागून तुम्ही पुढाकार घेतला, खरोखरच हांव तुमचे कोटी कोटी प्रणाम करता. सगळ्यांत पयलीं मुख्य आणि प्रामुख्यान हांव आमदार प्रवीण आर्लेकर यांचे कौतुक आणि अभिनंदन करता. कारण त्यांनी स्वतः एक आमदार, एक MLA म्हणून हांगासर एक हांगा येवना तर एक पेडणे गांव वाचोवपाक येयले हांगासर. हांव मागता पळोवन मोठे कार्यावळीचे अभिनंदन करता. आता गोष्ट म्हणल्यार ती सन्मानाची. हो सन्मान जो आसा हो पेडणेकारांक लागून न्हू, हो सन्मान जो आसा हो पेडणेकारांक परवडतो ना. हो सन्मान जो आसा हो भायल्या लोकांक आमच्या पेडण्यान नाचोवपाक. जो ईडीएम जो म्हणटा पळय, इलेक्ट्रॉनिक डान्स आणि जो म्युझिक जो ही आमची बायलां भयणां हांगासर नाचपाक वचना, हे अशें जाल्लेलें आहा. ह्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान, हो टुरिझम मिनिस्टर आणि हो मांद्रेचो आमदार, हांव डायरेक्ट आरोप करता तेचेर. हे जे त्रिकूट आसा हो पेडणे गांव उद्ध्वस्त करपाक लागून हे अशें जालें की घर माझे, आंगण माझे आणि लग्न कोणाचे भायल्या लोकांचे. पेडणे गांव हो आमचो आणि हे सन्मान कोणाक हो प्रश्न जावन आसा. हांव खरोखरच पेडणेकारांनी